पळयला आसतले एवरी टायम जेन्ना आमी कितें मांडपाक सोदता, जेन्ना ऑपोजिशनाचे कोणी आमदार मांडपाक सोदता तेन्ना खंय ना खंय हो आमचो जो स्पीकर आसा, ऑनरेबल स्पीकर आसा, तेणेन आमकां जो प्रिविलेज आसा बींग अ MLA, जसो क्रूज बाबाक आसा प्रिविलेज, तेणेन आपणाचो जो रेजोल्युशन घातलें आनी तें नंबर 1 हेजेर येयल्लें आनी तें रेजोल्युशन खंय ना खंय भायर मारलें आनी आयज तेणें सांगलें आपूण डिजॉल्व करता. तशेंच पयर गेल्या त्या एका विकान म्हाजें जें रेजोल्युशन आसा तेंय तशेंच हाडून डिस्कशन चालू जावन तेणें डिजॉल्व केलें आनी एक तेणें स्टेटमेंट केलो, तितून घातलें की मायग्रंट हें जातलें आनी खंय ना खंय हें जातलें म्हणून. हांव तांकां विचारपाक सोदतां, जेन्ना स्पीकर अशें म्हणटा अशें तेंच्यांनी स्टेटमेंट केलें तेन्ना हांव विचारपाक सोदतां, आयज जें मणिपुराचें जें आमी पीस एंड हार्मनी आमी स्प्रेड करपाक सोदता, इंडियेच्या बाबतींत आख्खे देशाच्या बाबतींत आमी सगळ्याक पीस एंड हार्मनी स्प्रेड करपाचें एक रेजोल्युशन येता, थंयूय तुमकां प्रॉब्लेम जाता. जेन्ना तुमी गोंयच्या बाबतींत घालता, आतां मदींच थंय स्टेटमेंट करपाक लागले जे रुलिंगाचे आसा ते की तुमी गोंयच्या बाबतींत हाडा, गोंयच्या बाबतींत हाडा. गोंयच्या बाबतींत हाडल्यारूय तुमकां त्रास आसा, इंडियेच्या पीस एंड हार्मनी स्प्रेड करपाक लागून तें हाडल्यारूय तुमकां त्रास आसा. म्हटल्यार आमी करपाचें तर कितें? ह्या आमी ऑपोजिशन आमदार जे आसा, जेंकां निवडून दिल्ले आसा ह्या विधानसभेन, ह्या सभागृहान आमकां धाडलेले आसा, खंय ना खंय जस्टीस दिवपाक लागून, लोकांचे विशय आसा ते मांडपाक लागून, लोकांचे सेंटिमेंट्स जे आसा, प्रत्येक गोंयकाराचे जे सेंटिमेंट्स आसा ते मांडपाक लागून आमकां हांगा विधानसभेन धाडलेले आसा. आनी हेच समज आमकां मांडपाक दिना, आमकां तितूनच चान्स दिना, तितूनच तुमी सांगता की बाबा हें सारकें न्हू, तें सारकें न्हू, हें करूं नाका, तें करूं नाका, सगळे रूल तुमी सांगता. मात ते दिसा जेन्ना हांव उलयतालो तेन्ना जे पॉयंट ऑफ ऑर्डर जेन्ना इन बिटवीन म्हाका डिस्टर्ब केले तेन्ना कोणान उलोवंक ना. पॉयंट ऑफ ऑर्डर अंडर रूल 290 जे मारले, सगळे उठोन पॉयंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर तांकां सगळ्यांक अलाव करता. म्हटल्यार हें अलाव करपाक रायट आसा, स्पीकर डायरेक्ट आपणाक जाय तें करता. म्हटल्यार रुलिंगाक जो बायस तरीकेन, बायस पद्दतीन तांकां चान्स दिता. आनी जे ऑपोजिशन आसा, आयज ऑपोजिशनाचो जो रायट आसा, प्रिविलेज आसा, तो प्रिविलेज मात बसून लक्षांत घेयना. आयज ताका लागून हे आमी सगळे आमदार हांगा आसा. आनी तुमी पळयता आसतले मणिपुराक आतां सद्या कालचे पासून न्यूजान येयल्ले आसा कशें बॉम्बार्डींग जाल्या, ती बॉम्बार्डींग जाल्या आनी परत थंय कितलेशे वेपन्स गावल्ले आसा. म्हटल्यार हेजेर उलोवपाचेंच ना, थंय वयरूय उलोवं नाका म्हणटा तुमी, हांगाय उलोवं नाका म्हणटा तुमी. म्हटल्यार कितें आमी सगळे तोंड बंद धरून ओगी रावपाचें? म्हटल्यार जेन्ना तुमचें हें चलता, बरें राजकारण करूंक सोदता तुमी, तें सगळें ओके आसा, बट जेन्ना आमी ऑपोजिशन कितें उलयता तेंच तुमकां रॉंग दिसता. सो हे जो BJP सरकार आसा दे हॅव टू कम क्लियर आनी ओपनली सांगपाक जाय कितें आसा तें. तुमी कित्याक सांगिना, तुमी कित्याक स्टेटमेंट दिना? परत आनी एक स्टेटमेंट काडलो की ते सुप्रीम कोर्टान आसा, हें आसा, जेन्ना लास्ट टायम BBCचें डिस्कशन जाल्लें तें सुप्रीम कोर्टान जाल्लें तें तुमी डिस्कशन सगळें करून घेतलें. तशेंच आमचे जेन्ना आमी सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर तुमकां सांगता, ती ऑर्डर बीन तुमी घेवनूच बसना. ती ऑर्डर 2011ची ऑर्डर आसा, ती बसून तुमकां पडलेली ना. सो अशें जें चल्लां सद्या राजकारण, हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोणाचेच ते डायरेक्शन दिता पळय तें पालन करिना आनी हांगा येवन आमकां सांगता, आमकां शाणपणां सांगता. हें आयज राजकारण चालू आसा आनी हेकाच लागून आमी आयज हांगा स्तंभा कडेन बसलेले आसा. हांगा आमी सगळे एज अ प्रोटेस्ट म्हणून बसलेले आसा. आमी वॉकआउट केल्लो आसा आनी एक मेसेज दिवपाक सोदता, आमकां पीस आनी हार्मनी स्प्रेड करपाक जाय. गोंय आमचें नोन आसा आनी तशेंच इंडियाय नोन आसा. इंडियन कितलेय पीस आनी हार्मनी आतां सद्याच्या हितून तुमी पळयता आसतले रिसंटली हरियाणाकूय हें जाल्लो आसा, मणिपुराकूय जाला. अशें समज जालें नाल्यार फुडें कितें जातलें इंडियेचें, कितें जातलें गोंयचें? सो हो आमी डिस्कशन हांगा आनी ह्या सभागृहांत डिस्कशन करपाक लागून आसता. आमी लेजिस्लेशन करपाक आसा आनी लेजिस्लेशन हें जावपाकूच जाय आनी होच हक्क आमी एवरी टायम मागता आनी होच हक्क आमकां दिना. तुमकां आतां कितें दिसता?